मुंबई जल्मन वाडली देखून तिका इंटरनेटार वचून आंतरजाळाचेर वचून फेसबुकाचेर वचून वॉट्सॅपाचेर वचून आनी तिका भारी संवय आनी तिका गांवांत बोर जातालें हांगा घोव जायतो कश्टी मनीस बाय ते काम करनासलो मॅकॅनीक जावन आनी देखून ही बोर जातना ही इंटरनेटार वयची आनी थंयसर एक इश्टा गजाली आनी त्या इश्टान तिका एक चिंताप दिलें तुजे इल्ले पयशे हांव चड करून दितां बँकान दवरल्यार तुका 5% 6% वाड हांव तुका 25% वाड दिता म्हणटा आसतना तिणें तिचे आसले पयशे इल्लेशे 1 लाख रुपये तिणें ताका दिले आनी ताणें ताका पयल्या म्हयन्यांतच तिका वाड दिली 25% 25% बारी खुशी जाली तिका कळना हो तिका फसयता म्हणून सवकास इश्टागात चड जाता आसतना तिणें त्या इश्टा सांगाता उलयता आसतना घरा कोणी नासलें पळोवन तिकाय बोर जाल्लें ती एक दीस उस्तरान आसतना आसली त्या उस्तरान आसल्या वेळार तिणें ताच्या सांगाता वॉट्सॅपार उलयली विडियो कॉल केलें आनी तिका कळच ना उपरांत तिणें एक दीस तिका पयशे जाय जाल्या वेळार म्हाका ती 1 लाख रुपये फाटीं मेळाचे म्हणल्या वेळार ताणें तिका म्हळें तुवें खंय 1 लाख रुपये दिल्याय ते म्हाका दिवंक जायना ही म्हणाली ना म्हाका ते 1 लाख रुपये जायचेच अर्जंट म्हणल्यार तो म्हणालो ताजे बदला तुवें म्हाका आनी 1 लाख रुपये दिवचे ना जाल्यार तुजे विडियो पुरो तुज्या घोवाक भुरग्यांक धाडटा त्या दाळा तिका कळ्ळें हो फसोवचो मनीस आनी सगळें रेकॉर्ड करून दवरला तिणें उलयल्लें आनी तिणें सांगलें आनी तिणें केल्ले विडियो आतां ती फसली ताजे उपरांत 13 लाख रुपये होगडायले तिणें 13 लाख रुपये घोवाचे सरले पुताचे सरले सुनेचे सरले दुयेचे सरले जावयाचे सरले आनी जाता तितल्या ताच्या कुटुंबांत आसल्यांक फोटोन म्हाका अर्जंट पयशे जाय फाल्यां दिता परवां दिता म्हूण काणयोन कित्याक तो म्हणटेच आसा तुवें म्हाका आनी 1 लाख रुपये दिल्यार मात तुजे विडियो आनी पुरा सगळें हांव डिलीट करता ना जाल्यार हांव डिलीट करना बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समयाचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोंपें आसो तुमचे सोंपें आसो काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा चिंतनांनी शब्दांनी पातक आधारलें भोगणांनी करण्यांनी तुका नेगारलें चिंतनांनी शब्दांनी पातक आधारलें भोगणांनी करण्यांनी तुका नेगारलें काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा आशेल्लो तानेल्लो संवसाराच्या राजा भुल्लो लब्धाल्लो तात्कालीक सुखाक आशेल्लो तानेल्लो संवसाराच्या राजा भुल्लो लब्धाल्लो तात्कालीक सुखाक काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा प्रार्थुया बोमगळा सर्गींचे बापा तुज्या भुरग्यांक पातक रडोवन जिणी बदलूंक तुजे सशी फाटीं आपयताय शुभ वार्ता सत मानूंक आनी उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक तुज्या सांगाता सासणाच्या जिविताक तयार जावंक तुज्या भुरग्यांक उलो दिताय प्राचिताच्या काळार तुवें दिवचो उलो बापा स्विकार करूंक सगळ्या मनशा कुळाक थंय बापा
फातक रडोन जिणी बदलून बापा कृपा दी. हर एका वंदोण्याचेर ओडण्याचेर आनी ताळण्याचेर तुज्या भुरग्यांनी जैत वरी जई. देंवसराक पाडाव करी जई. आनी ह्या संवसारांत तुवें दिवचें तें आत्मीक झूज बऱ्या थरान झुजोन जैते वन जायचें. पळय बापा हर एका तुज्या भुरग्यांक जैते वन कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यांक बापा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान कृपे भरीत कर. पळय देंवसरा विरोध झुजोवंक तांकां फावो कर आनी त्या झुजांत तांकां जैतेवंत कर. कोणाकच बापा देंवसराच्या सैतानाच्या त्या ताळण्यांत वडण्यांत नाश जावंक ह्या सोलवंक सोडिनाका बापा. थंयचो हात दनसले. पिडेस्तां खातीर मागता आसतना बापा पिडेस्तांक गूण कर. कश्ट तेल्यांचे कश्ट हळू कर. कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. इस्कॉल शिकच्या भुरग्यांक जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत बरें कर. शिकोवन बरो फुडार आसा करची बापा. विशेश उमेद तूं तांकां दी. तांच्या परिक्षेनी तांकां पास कर. तांचे इंटरव्यूआन पास कर. बरें काम आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन चड आनी समृद्धी ग्रेस्काय ह्या संवसारांत जाय आसले सवलत्यो सगळ्यो फावो कर. आनी विशेशजन कुटुंबा जिवितांत घोव बायलां मदें पवित्र आनी भाग्यवंत मोग वर्तो एकवट आनी भुरग्यांक बाळांक बरें प्रेरण दिवचें आदर्श जिणी आवय बापायन जियेशें कर. भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवेंत कुटुंबांत वाडाशें कर. आमची कुटुंबां जावं दी. आमोरीस लेतिशिया कुटुंबां मोगाचो संतोश अनुभव करचेच असली कुटुंबां जावं दी. आनी कुटुंबांत असल्या प्रायवंतांक आनी अस्कत्यांक ह्या कुडीच्यो कसलेय उण आसल्यांक आनी कसल्या रितीन सलवणी अनुभव केल्ल्यांक बापा विशेश रितीन कुटुंबांत आदार मेळोशें कर. अशें बापा तुज्या भुरग्यांनी न्याय नितीन आनी सेवेच्या मनोभावान जियोंक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें न्हू देवाचें उतर ह्या करेजमाच्या काळार आमी नियाळ करया. जेजूक आयलेल्या देंवसराच्या ताळण्या वंदवण्या विशयांत आमी वाचया. मातेवाचो वांजेल 4वा वसर पयल्या वळींतावन 11वी वळ पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 11. तुमच्या लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार तुमी उक्त करा. देंवसार जेजूक ताळटा. ताजे उपरांत देंवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 रात उपवास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदोन ताळतालो तशें सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हूण फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उण्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देंवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिकाराचेर ताका उबो करून म्हणालो, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुज्या विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें तुका हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा तूं करिनाका. उपरांत देंवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वताचेर व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवान जेजून म्हळें, चल हांगासो देंवसारा सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्या देंवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार वाकणी तुका क्रिस्ता. पोमकळा सर्गींचे बापा, तुजें उतर आयकून वाचून नियाळ करता आसतना तुजे संदेश आमकां फोव कर. तुज्या संदेशाच्या उजवाडांत आमकां तूं चलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक, होगलाप जेजूक, जय जय पवित्र आत्म्याक. हालेलुया. होजान्ना. हालेलुया. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस, कृपेचो दीस, आशिर्वादांचो बेसांवांचो दीस, संतोशाचो आनंदाचो देवाच्याच हाजरपणाचो दीस हांव मागतां. हय मोगाच्यान तुमकां समेस्तां म्हजे नामान प्रणाम आनी म्हजे रेकात. हय तुमी भक्तिवंत मनशां. दिव्यवाणी लायव्ह हे कार्यक्रम तुमी पळयतात आनी हेरांकय पळयशें तुमी तें फॉरवर्ड करतात. आनी अशें दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाचे विक्षकांचो संख्यो, सबस्क्रायबचो संख्यो वाडला. तुमी जर तर थंयसर तें सबस्क्रायब बटन तुमी दामून एक सबस्क्रायब बटन दांबा. बेल बटन आसल्यार बेल बटन थंयसर दांबा. आनी तुमचे कॉमेंट्स आसल्यार कितेंय कॉमेंट्स तुमी दिया. कसलीय सलाह आसल्यार दिया. सांगातास प्रेयर रिक्वेस्ट, वय तुमकां मागण्याक कितेंय तुमचे गरजो आसल्यार तेय आमकां तिळशिया. आमी तुमचे खातीर मागतले. हांव
ते म्हजे फोन नंबरूय आसा थंयसर ते फोन नंबराक तुमी वॉट्सॅपाचेरय मोगाचे न्हू तुमचे प्रेयर रिक्वेस्ट तुमी धाडयेत या फोन करयेत म्हजे लागीं उलोवयेत. पूण हर एक पाटी फोन उखलना जाल्यार मागीर हांव वेळ मेळटा आसतना पाटी तुमकां करता. पूण खरेंच म्हाज्या दिसांनी जायते रेते आसता देखून थोडे फावटी हांव फोन उखलना जायत. या तुमकां पाटी फोन करना जावयेत या तुमचे वॉट्सॅप मेसेज पळोवना जावयेत दयेकन बक्षिया. पूण जाता तितलें हांव तुमचे लागीं संबंद दवरूंक संपर्क दवरूंक हांव प्रयत्न करतां. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगाचे न्हू ताळण्यो वंदवण्यो ओडण्यो मोगाचे न्हू ते आमकां हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत आसता. जेजूकी आसल्यो पळय एक फावटी म्हजी एकली आखय म्हाका विचारता तूं आतां पाद्र्याप जालाय न्ही तूं म्हज्या बरें न्ही आतां तुवें कांयच पातळ करूं ना जावयेत तुका कसले वंदवण्यो ओडण्यो ताळण्यो ना जावयेत. हांवें म्हळें आखय तूं सूख समजनाका. ह्या संवसारांत रक्त तामासांत जियेतल्या हर एकल्यांक पाप साहेब जावं दी बेस्प जावं दी पाद्र्याप जावं दी रिलिजियस जावं दी काजर जावं दी काज जायना तो जावं दी तरणाटो जावं दी प्रायवंत जावं दी हर एकल्यांक वंदवण्यो ओडण्यो ताळण्यो आसताच. आनी हे देवान आमकां ह्या संवसारांत फावो करचें वर्तें एक देणें म्हणून आमी घेवचें. कित्याक देव आमकां बळवंत करूंक आशेता सक्तेवंत करूंक आशेता. कशें आमी एक्सरसायज केल्ल्या वरी आमची कूड बळवंत जाता सक्तेवंत जाता गी कशें आमी पडोन पुशअप्स करता या कितेंय जडायेचें उखलता वयर सकला या काम करता तातूंत आमची कूड बळवंत जाता. बागवता पाटी मुखार अवशेन पोटांत आमी जेवल्लें जिरवण जाता मात न्ही आमच्या आंगार आसलें फॅट सोरो बी बरें कुडींत सगळ्या जाग्यार विस्तारता. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत ओडण्यो वंदवण्यो आनी ताळण्यो आमकां आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक जिवितांत चड आनी चड बळवंत आनी सक्तेवंत आमकां करतात. ताळण्यो आमकां आसताच. ह्या दिसांनी एक भाव म्हाका म्हणटा ताजी पत्नी परगांवांत आसा देखून हांगासर जायतें काम केल्यार थोडे फावटी ताका एकसुरपण बगतलें देखून चड आनी चड वॉट्सॅपार वेचें फेसबुकार वेचें इंस्टाग्रामार वेचें इंटरनेटार वेचें आनी आसलें थंय इश्टागत आनी करची उलोवचें तांचे कडेन. आनी अशें उलयतना एक इश्टागत चड गूंड जाली. ती कांय तो स्त्रियां लागीं संबंद दवरचें तो ताजे विरोध. कित्याक तो एक भक्तिवंत मनीस पयत पुस्तक वाचता इगर्जीन ती जायते एक वय क्रियाळ सांदो जायत्या इगर्जेच्या त्या विविध संस्थांनी तो वावरता. आनी देखून तो तसल्याक वचना देखून एक दादल्या सांगाता म्हण. मागीर ती इश्टागत इतली बोळ जाता आसतना ताचो संबंद दुसऱ्या लेवला पावलो. एक तांचे वैयक्तीक लैंगीक संगती उलोवंक सुरू केल्यो आनी उपरांत ताका कळ्ळें की तो एक स्वालिंग कामी होमोसेक्शुअल. पूण एक फावटी इश्टागत जाल्या उपरांत ताका सोडूंकय जालें ना. ताजे इड्यांत ताणें एक अर्जंट गरजेक इल्ले पयशे विचारले आनी ताका दिले. आनी दिल्या उपरांत ते पाटी विचारता आसतना तो म्हणलो आनीकी म्हाका तुवें दी जाय शिवाय हांव पाटीन दिना. आनी तेतल्यार ताणें म्हळें तूं एक स्वालिंग कामी देखून तुवें जायती नाका जाल्ली संगती म्हाका सांगल्याय म्हणालो. पूण हो म्हणालो ना तुवें म्हाका सांगलें हांवें तुका सांगूं ना पूण तुका प्रूफ जाय की म्हणालो. आनी हाच्या स्वंत संगती थोडे ताणें उलयतना कुडसून सांगल्ल्यो संगती ताणें आयक अशें केलें. आनी तितल्यार हो भियेलो आनी तो ताका बेश्टोंक लागलो तुजे बायल खंय आसा म्हूण तुवें म्हाका सांगलां ताजे फोन नंबरूय म्हजे कडेन आसा हांव तुज्या बायलेक धाडटां तुमचे इगर्जीक फिरगजेक धाडटां तुजें नांव पाड करता फिरगजेन. हो भियेलो आनी दिवंक सुरू केले पयशे. लगभग 5 लाख रुपये होगडायले. कसो तो भितर सरलो तसले एका संगतीन ताळणी वंदवणी ओडणी जुवांचे पयले पत्र दुसरा वचो 16 विवळ म्हणटा. हो संवसार म्हळ्यार कितें थंयसर जुवांव बरें करून विवरशिता 1 John chapter 2 verse 16. हे संवसार आनी तांतल्यो सोर वंदवण्यो नपय जातल्यो पूण हो संवसार म्हळ्यार कितें दोळ्यांची फसलोवणी रक्तमासाची वंदवणी आनी जिविताची फोकोळ दवलत. ह्यो 3 संगती आमकां वंदवणे हाडटात ओडण्यो हाडटात ताळण्यो हाडटात आनी आमी शिरकता
आफ्रिकांत मांकड धरची एक वीज करचे तसली एक उपाय हांवें वाचलो. तुमी वाचला जावं पुरो जायते पटी. तांणी मांकडां धरची जाल्यार बारीक सुचोवप खंय. कितें करचें, तांणी एक नाल्ल काण घेवचो. नाल्ल काण घेवन नाल्ल सोलचो. नाल्ल सोरल्या उपरांत नाल्लाचें 2 वळी करची, कुडके करचे. तांचे भितर आसलो सगळो नाल्ल काडचो आनी उपरांत तो नाल्ल बरो करून सरयेंत बांदचो, उक्ते करून जायनातले बरी परतून. आनी ताका एक बुराक काडचो. एका मांकडाचो हात भितर वेचा तितलो मात्र, आनी ताजे भितर केळीं दवरची आनी थोडे फळ वस्तू दवरच्यो. मांकडांक केळीं फळ वस्तू म्हळ्यार भारी संतोश. आनी खंय म्हणी एका रुखाक ते नाल्ल बांदचो घट्ट. मांकड त्या कुशीन जावन येती जाल्यार तांकां कळटा की थंयसर नाल्ल आसा, नाल्ला भितर केळें आसा आनी फळ वस्तू आसा. दावो ते पयलें चिंतात हो नाल्ल थंयसर बांदला देखून थंयसर वेचचें सारकें न्ही, कित्याक मनशांनी बांदला आनी तूं कितें म्हणी आपाय आसा म्हण. पूण एक मांकोड थंयसर येवन रुखार येवन वगत बसत जाल्यार उरलेले मांकोड येता, जायते मांकोड येवन बसतात. आनी सक्कड मांकडांक एकच दिश्ट त्या नाल्लाचेर आनी नाल्ला भितर आसल्या केळ्याचेर आनी त्या फळ वस्तूंचेर. पूण कोणी वचोन सांपडो पडोवंक कोणी तयार ना. जाय म्हणून कोणी सांपडोन पडना, देखून मांकड वचना. पूण तितल्या भितर मांकडांक वगो बसोवंक जायना. 1-2 मांकोड इल्ले सकला मुसर वेतात, परतून फाटी येतात बियान. सकला मुसर वेतात, फाटी येतात. आनी थोडे नाका म्हणून सोडून वेतात. हें बारी आपायाचें ह्या मांकडा सांगता रावल्यार पूण सांपड पडटा म्हूण चिंतात. पूण अकरेक एक मांकडाक ताची ताळणी वंदोवणी ओडणी ताका सोसूंक जायना. तो चिंता हेरां मांकडांनी तें केळें खावच्या पयलें हांवें खायचें म्हणून वगोत बसून आसलो. एकाच परा उडता धांवता आनी त्या नाल्ला भितर हात घालतना ताका केळें मेळटा. केळें मेळ्ळें बारी संतोश, वाव इतलें बरें केळें हांव भायर ओडूंक वण खाता म्हणटा आसतना ओडटा म्हणटा आसतना मूठ धरल्या तक्षण त्या बुराकांतल्यान ताचो हात भायर येना. आनी भायर येना म्हूण कितलें ताणें ओडल्यार ताज्या हातांत रगत येता शिवाय हात भायर येना. ताणें ती मूठ सोडल्यार हात भायर येता, पूण मूठ सोडूंक तो मांकड केदींच तयार ना. ते मांकडाची बूद मूठ सोडूंक तयार ना. आनी देखून वडटा तितल्या भितर उरले मांकड किंकराटो बोब मारतात मातनी, तेय धांवन येतात. तांकांय त्या नाल्ला भितर हात घालून ते केळें काडचे शिवाय हाका वाचोवंक कोणी प्रयत्न करना. सक्कडी आपणाक म्हणी ताणें भायर केळें म्हणी काडल्यार आपणाक हे वांटो जायजे म्हूण चिंता शिवाय कोणी मांकड ताका कुमक करना. आनी तितल्या भितर थंयसर पास मांडून दवरलो व्यक्ती येता आनी मांकड थंयसर सांपडला म्हूण बारीक खुशी ताका. त्या मांकडान मूठ सोडल्यार ताणें धांवयत, पूण तो मांकड तें केळें व्हरनूच वेतालो म्हणल्यार बरी ताका धरनासता. तितल्या भितर तो येता, मनीस येता, मांकडाच्या माथ्यार एक दोंड्यान मारता. मांकड थंयच तकली घेवन पडटा. तितल्यार मांकडा व्हरून घरा व्हरून बरें करून चिकन मटन करून खाता. म्हाका न्हू ही मांकडाची काणी आफ्रिकान, पण आमच्या जिवितांत ही जायत्यो वंदोवण्यो ओडण्यो ताळण्यो आमकां आसतात. एक भयण एका फिरगेचींत, तिका ल्हानशी प्राय न्ही, 65 वर्सांची प्राय. ती मुंबय जल्मून वाडली, देखून तिका इंटरनेटार वचून आंतरजाळाचेर वचून फेसबुकाचेर वचून वॉट्सॅपाचेर वचून आनी तिका भारी संवय. आनी तिका गांवांत बोर जातालें हांगा घोव जायतो कश्टी मनीस बाय तें काम करनासलो मॅकॅनीक जावन. आनी देखून ही बोर जातना ही इंटरनेटार वयची आनी थंयसर एक इश्टा गजाली आनी त्या इश्टान तिका एक चिंताप दिलें, तुजे इल्ले पयशे हांव चड करून दितां. बँकान दवरल्यार तुका 5% 6% वाड, हांव तुका 25% वाड दिता. म्हणटा आसतना तिणें तिचे आसले पयशे इल्लेशे 1 लाख रुपये तिणें ताका दिले. आनी ताणें ताका पयल्या म्हयन्यांतच तिका वाड दिली 25%, 25%. बारी खुशी जाली तिका. तिका कळना हो तिका फसयता म्हणून. सवकास इश्टागात चड जाता आसतना तिणें त्या इश्टा सांगाता उलयता आसतना घरा कोणी नासलें पळोवन तिकाय बोर जाल्लें. ती एक दीस उस्तर आसतना आसली. त्या उस्तर नासतना आसल्या वेळार तिणें ताच्या सांगाता वॉट्सॅपार उलयली, विडियो कॉल केलें आनी तिका कळच ना. उपरांत तिणें एक दीस तिका पयशे जाय जाल्या वेळार म्हाका ती 1 लाख रुपये फाटीं मेळाचे म्हणल्या वेळार ताणें तिका म्हळें तुवें खंय 1 लाख रुपये दिल्याय ते म्हाका दिवंक जायना.
ही म्हणाली ना म्हाका ते 1 लाख रुपये जायचेच अर्जंट म्हणल्यार तो म्हणालो ताजे बदला तुवें म्हाका आनी 1 लाख रुपये दिचे ना जाल्यार तुजे व्हिडियो पुरो तुज्या घोवाक भुरग्यांक धाडटा. त्या वेळार तिका कळ्ळें हो फसोवचो मनीस आनी सगळें रेकॉर्ड करून दवरला. तिणें उलयल्लें आनी तिणें सांगलें आनी तिणें केल्ले व्हिडियो. आतां ती फसली. ताजे उपरांत 13 लाख रुपये होगडायले तिणें. 13 लाख रुपये घोवाचे सरले, पुताचे सरले, सुनेचे सरले, धुवेचे सरले, जावयाचे सरले. आनी जाता तितल्या ताच्या कुटुंबांत आसल्यांक फोटोवन म्हाका अर्जंट पयशे जायचे फाल्यां दिता परवां दिता म्हूण काणयोन कित्याक तो म्हण तेच आसा. तुवें म्हाका आनी 1 लाख रुपये दिल्यार मात तुजे व्हिडियो आनी पुरा सगळें हांव डिलीट करता ना जाल्यार हांव डिलीट करना. एक पडेन दिवन जाल्या उपरांत ना आनी एक लास्ट कॉपी आसा म्हणटा. आनी हिका समजना ही सगळीच कालुबुलू जाल्या, भियेल्या, खावजेल्या. ही मूड सोडूंक ही तयार ना. वचून घोवा लागीं आपणाची चूक जाली म्हूण सांगूंक तयार ना. भुरग्यां मुखार चूक जाली म्हूण सांगूंक तयार ना. उपरांत सांपडली बँकाच्या मॅनेजराक कळ्ळें जायते पयशे व्हरता दुसऱ्यांचे म्हणून. एक दीस घोवाक बँकाच्या मॅनेजरान बँकाक आपोवन सांगल्या उपरांत हो गूट सगळ्यांक कळ्ळो. म्हाका न्हू आमी ग्रेस्त जावचे आशेन पळय पुस्तकच म्हणटा तिमोथी बरलें पयलें पत्र 6 वसर 10वी ओळ दुडवाची आशाच सर वायटाचें मोळ. आनी ही आशा धरलेले सोबार जण भावार्थांत जावन पयस केल्यात. तांकां मागणें ना, मीस ना, रजार ना, खुर्सा वाट ना तांकां. गरज म्हणजे वेळार म्हाका खुर्सा वाट करूंक तयार ना. ह्या दिसांनी पळय शुक्रार असो दीस इगर्जीन खुर्सा वाट आसता कोणी वचनात. थोडे फावटी पाद्र्याप आनी मिरण मात्र उरलेले नात. घरा सयत खुर्सा वाट करता म्हणटात ना खुर्सा वाट करनात. कोण तसो तेर्स ना तांकां. तांकां सांगात म्हणून मागणें ना. सकाळीं मागणें ना, सांजेरी मागणें ना, पयत पुस्तक ना, दोतोर ना तांच्या भुरग्यांक. आनी उपरांत रडटात. उपरांत रडटात. एक आवय रडता फादर म्हजी धूव परक्याच्या मोगार पडली आनी खास जाली. खास जाल्यार ही आमकां सांगूंक ना. सांगनासतना थंयसर कॅनडांत जी येता आमकां कळ्ळें ताणें आमकां आपयलें थंयसर या म्हणून. देखून आमी गेले. हांव टिकेट आनी परत दिली आमकां. पूण थंय गेल्या उपरांत आमकां कळ्ळें ताच्या सांगात आनी एक दादलो आसा सुरवेत ताणें म्हळें तो इश्ट म्हणून. उपरांत म्हळें आमी काजरी जाल्या म्हळें. कोर्टान मात काज जाल्यान ती इगर्जीन सयत काजर जावनात. आनी मात न्ही तांच्या घरांत एक व्हडली सयत मुर्ती 2 मुर्तीची पुजा करनासात. क्रिस्तांव जावन आसून त्या मुर्तेची पुजा करनासात. सगळींच खालबुलू जाली. आवय आनी बापूय खंतीस जालीं, दुखां गळयलीं. थंयसर तांकां खाण रोसलें ना. पाटी येवंक जावना. थंय 3 म्हयन्याची टिकेट काण दवरली. देखून ताच्या हांगा रावन 3 म्हयन्या उपरांत पाटी आयिल्ली. ती येवन म्हजे कडेन म्हणटात फादर थंयसर आमकां येमकोंड म्हणल्यार बरें जालें. पूण कित्याक अशें जालें आमच्या दुयेंस सांगता फादर. म्हळें कितें जालें आमची धूव भावार्थांत पयस सरलां. काज जायनासतना ताच्या घोवा सांगता रावन आसा आनी थंय मुर्ती पुजा करता. थंय क्रिस्तांव जावन आसून तशें करचें गी फादर. त्या वेळार हांवें सवकास तांकां विचारलें तुमी त्या भुरग्याक कशें ल्हान व्हड केलें. त्या वेळार तांणी सांगता आसतना म्हाका कळ्ळें तांणी ल्हान आसतना 8व्या क्लासी उपरांत तांणी ताका भुरग्या सारक्या दोतोरनी धाडूंकूच ना. तांच्या मतींत एकच जालें आपणाच्या भुरग्यान इंजिनियर करीची, तातूंत ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करीची, M.Tech करीची आनी ताच्या उपरांत परगांव वचून अमेरिका वचून या ऑस्ट्रेलिया वचून ताणें काम करीची. देखून ताका 8व्या क्लासींतच विशेश ट्युशनां धाडलें. दोतोरनी धाडूं ना, थोडे फावटी गरजी धाडूं ना, खूब सार जालां म्हणून सयत ताका विचारूं ना. केवल शिकचें आनी बऱ्यांतलें बरें खाण जेवण बऱ्यांतलें बरें वस्त्रां दिवचीं हेंच हाच्या खातीर आवय बापायनी जायतो त्याग सॅक्रिफायस केलो. आनी बरे मार्क्स काडले ताणें 9व्यांत. उपरांत PUCचे बरे मार्क्स काडले, रँक काडून पास जालें तें. आनी उपरांत ताका स्कॉलरशीप शीट मेळ्ळी. बरें करून शिकलें आनी तें परगांव गेलें. पूण संवसारी रितीन तें वर्तें जालें. पूण भावार्थाच्या दिश्टीन मोगाचें न्हू तें नास जालें. तसो भावार्थच सगळो ताणें होगडायलो. देखून आतां सुरसुरोन कितें फायदो. मोगाचें आमच्या जिवितांत वनवण्याचेर ओडण्याचेर आमी जैत वरीचे जाल्यार कितें गरजेचें मोगाचें न्हू. समया जेजूच आमकां शिकोवच्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू ताळण्यो वनवण्यो आनी ओडण्यो म्हणल्यार त्या दर्यांतल्यान तो पाशार जाता. देखून मातेवाचो वांजेल 4 वसर समया जेजूचे ताळण्यो ही हो वांजेल वाचून मोगाचें न्हू आमी खरेंच मातसो पयलो आयतार आमी आराम करता. थंयसर आमी वाचता समी जेजू उपरांत देंवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो.
हांगासर हरी एक शब्द मोगाच्यान आमी गुंडाळें नियाळ करूंक फावो. ताचे उपरांत म्हळ्यार पयलें सोमी जेजू पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नान घेता आसतना कितें करता तो, जॉर्दान न्हंयत जुवां बावतिस्त पवित्र स्नान दिता जाल्यार जेजू थंयसर वता आनी दिंबयेर पडोन तकली बागावन मागणें करता आनी जुवांक म्हणटा तूं म्हाका पवित्र स्नान दी. जेजू मोगाच्यान सोमी, देवा सस्सू पूत तो, सांतिसीम त्रिंदातीचो दुसरो जण, ताणेंच जुवां बावतिस्ताक स्नान दिवचें आसलें. पूण सोमी जेजू सयत मनीस जाला देखून मनशा सैमान कशें जिये जाय की म्हण आमकां शिकयता. तो थंयसर जॉर्दान न्हंयक वेता. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी ताळण्याचेर, वनवण्याचेर, ओडण्याचेर जैतवरीचे जाल्यार मोगाच्यान आमी आमकां कॅथोलीक पवित्र सभेंत आमकां दिल्ल्या साक्रामेंताचें जिवीत आमी सारक्या रितीन जिये जाय. संवसारांत मोगाच्यान आमकां कितलेंय काम आसूंक पुरो, कितलेय व्यापार वयवाट आसूंक पुरो, कितलेय शेताभाटांत काम आसूंक पुरो, आमच्या भुरग्यांक कितलेंय शिकप आसूंक पुरो, उडास दवरा. आमी ल्हान भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवचो. ती बुदी प्रकाशा येता आसतना बरें आनी वायट समजत आसतना तांकां कुमसाराचो संक्रामेंत आनी कुमगाराचो संक्रामेंत दिवचो. दिल्या उपरांत आमी आमची वडिलांची जबाबदारी, आमची भुरगीं म्हयन्याक एक फावटी कुमसार जातात की ना, हर एका आयतारा पवित्र कुमगार घेतात की ना तें पळयचें मात न्ही. आमी तांकां देख जायचें, आमी कुमसार जावन विशय जावन वडिलांनी कुमसार जावन भुरग्यांक दाखयचें आमी कुमसार जावची गरज आसा. एक पाद्र्याप जावन सयत कुमसार जावची गरज आसा. आमकां मार्गदर्शनाची गरज आसा. बऱ्यांतल्या बऱ्या मागण्याच्या मनशा लागीं, पाद्र्यापा लागीं वचून आपल्या जिविता विशयान सांगून, कितेंय तातूंत आमकां सवालां आसात, दुबाव आसात, ह्या बांदपास आसात तें सांगून आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक सलाह घेवची गरज आसा. साक्रामेंताचें जिवीत आमी म्हणटा. आमकां साध्य जाता तितलें रेतेरी वचचें, नोवेनाक वचचें, पुण्यक्षेत्रांची भेट दिवची, पवित्र पुस्तक वाचची, सांता भक्तांची जिणी वाचची आमी गरज आसा. जेजू जुवां बावतिस्ताकडचें पवित्र स्नान घेता आनी पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत घेता आसतनाच पवित्र आत्मा ताचेर देंवन येता. देखून क्रिस्मसाचो सक्रामेंत सबार जाणां क्रिस्मस सक्रामेंत सयत जोडिनात आनी जोडल्यार नांवा परतो जोडटा. मोगाच्यान आमकां क्रिस्तांवांक खरी देवाक मानवची क्रिस्तांव जिणी जियेचें जाल्यार आमी परतून जल्मोवची गरज आसा. देखून जेजू निकोदेमाक स्पश्ट तरान सांगलें जुवांच्या वांजेलान 3ऱ्या वसरान 3ऱ्या वडीर, तूं परतून जल्मल्या करीत देवाच्या राजांत रिकचो नाय. सो वी आर ऑल बॉर्न अगेन. परतून जल्मल्ले आमी. परतून जल्मोवचें म्हळ्यार कितें? आनी जेजू म्हणटा वारें ताका खंय जाय थंयसर व्हाळटा, तशें पवित्र आत्म्यांत थंय नव्यान जल्मल्लो व्यक्ती पवित्र आत्मा खंय आमकां चलोवन व्हरता त्या थरान आमी वेता. देखून आमी पवित्र आत्म्याचें जिवीत, क्रिस्माचें जिवीत, पवित्र आत्म्याच्या संस्काराचें जिवीत, अभिशेकाचें जिवीत आमी जियेचें. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां आसा दावीद पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन घेता सामुएल प्रवादी मुखांतर. उपरांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्यान दाखोवन दिल्ल्या प्रमाणे पवित्र आत्म्यान चलोवन व्हेल्ल्या परी तो ताच्या जिवितांत चल्लो. देखून तो गोलियाताचेर, व्हड एका रागकोसा गात्राच्या व्यक्तीचेर जैत व्हरून तो शकता. आमच्या जिवितांत रागकोसा गात्राचे वायट संवय जावंक पुरो, रागकोसा गात्राचे विरोधी जावंक पुरो, रागकोसा गात्राचे ताळण्यो, वनवण्यो, ओडण्यो जावंक पुरो, आमी मोगाच्यान जैत व्हरूंक शकता. आनी थंयसर दावीद कितें करता, तो वाळच्या न्हंय लागीं वचून वाळच्या न्हंयत असले 5 फातर विंचता. वाळची न्हंय जावन आसा, गुर्तू उदक व्हाळटा म्हणजे पवित्र आत्म्याची झर. पवित्र आत्म्याक मोगाच्यान एक गुर्तू वापरता आमी आगमेंत ह्या उदक बाप्तिस्माचें उदक वचचें. वाळच्या न्हंयत असले तो विंचता 5 फातर. दाविदाच्या काळार पवित्र पुस्तकांत असले 5 बूक आमी म्हणटा पेंटाट्यूक वा तोरा. पेंटाट्यूक म्हळ्यार पेंटा म्हळ्यार 5, ट्यूक म्हळ्यार बूक. 5 बूक, उत्पत्ती बूक, निर्गमन बूक, लेविताचो बूक, गणना बूक आनी द्वितीनिया बूक. हे 5 बूक दाविदाच्या काळार आसले पवित्र बूक. ताच्या पोत्यांत तो दवरता. म्हणजे पवित्र पुस्तकाची उतरां सदांच ताच्या काळजांत आसलीं, ताच्या मोतींत आसलीं, तांचें नियाळ करता. आनी तेन्ना गोलियाताच्या मुखार येता आसतना तो केवल एक फातर काडटा. म्हणजे एक देवाचें उतर बरो मोगाच्यान देंवसराचेर सैतानाचेर आमी जैत व्हरूंक. आनी तो कितें करता, गोपिणेन घालून तो घुंडयता. घुंवडोवन रापाक घुंवडोवन तो मारता. ताचो अर्थ देवाचें उतर आमी नियाळ करून त्या देवाच्या उतरांत थंय जियेल्यार देंवसार सैतान खेद व्हडली ताळणी वंदवणी मोगाच्यान आमचे तोंड धांवन वयता. देखून जेजूक पळया, ताका 3 तरान देंवसारान ताळलें. 3 तरान ताळटा आसतना 3 तरान तुमी जेजू देवाचें उतरांचें तो फातर देंवसारा मारता. आनी अशें देंवसाराच्या सैतानाचेर तो जैत व्हरता. आमी पळयता पवित्र स्नान घेता आसतना थंयसर पवित्र आत्मो एका पारव्याच्या रुपार
देंवन येता जेजूचेर, आनी तो देंवन येता आसतना थंयसर एक ताळो आयकता. खंय थावन सर्गार थावन एक ताळो आयकता. कसलो तो ताळो? हो म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हाका व्हरतो मानवाला. हो म्हज्या मोगाचो पूत, हो म्हाका व्हरतो मानवाला. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी आयकचो आसलो तो ताळो. तूं म्हज्या मोगाचो, तूं म्हाका व्हरतो मानवालाय, तूं म्हाका व्हरतें मानवालाय. देवान मोगाचें न्हू म्हाका तुका ताचे स्वासूच रचलां. देवान आमकां विंचलां, देवान आमकां नेमलां, देवान आमकां ताचोच करून घेतला, ताचेंच करून घेतलां. देखून आमकां आयक जाय तो ताळो, म्हणजे देवान सांगल्या त्या वाटेन आमी चला जाय. देवान सांगली ती वाट कितें? सोमी जेजूक पवित्र आत्मो सैतानान ताळच्या खातीर. मोगाचें न्हू, थोड्यांचें म्हज्या जिवितांत ताळणी येवंक न्हू जो देवा. मोगाचें न्हू, तें सारकें मागणें न्ही. ह्या संवसारांत ताळण्यो वंदवण्यो आसतल्योच, कित्याक त्या थरानच आमी सासणीक जिवीत जडचें. ताळण्यो नासतना, वंदवण्यो नासतना आमी सासणीक जिवीत जडूंक जायना. कित्याक हो संवसार म्हणलो मोगाचें न्हू एक परिक्षा. हे संवसार जिवीत म्हणलें एक परिक्षा, ही एक संदर्भ परिक्षा, एक संबंध आमच्या मदें ते परिक्षा. एक आमचे मोबायल फोन या आमचे कंप्युटर, आमचे टीव्ही या आमचे करचे व्यापार वैवट, आमी करचे शेतापाटांनी काम, हर एक परिक्षा. आमी देवाच्या उतरां प्रकार, देवाच्या उपदेशा प्रकार ते करता की या आमच्या स्वार्था खातीर आमी करता. देखून आरण्याक व्हरून गेलो. अरण्य म्हळ्यार थोडे फावटी कन्नडांत अरण्य म्हळ्यार रान म्हूण जाता. रान म्हळ्यार काडू म्हूण जाता. अरण्य काडू न्ही जावन हें अरण्य दुसरें. हें अरण्य म्हळ्यार गोंयच्या कोंकणी भाशेंत अरण्य म्हळ्यार इट इज विल्डरनेस. विल्डरनेस म्हळ्यार मरुभुमी. खंयसर कांयच ना, रेंव मात्र, रूख ना, झाडांय नात, उदक ना, सोकणीं सावजाय ना, खायय ना, केवळ असल्यार जीवदाळी आनी रानवट मन जाती मात्र. वारे एक अपायाचो जागो. तसल्या जाग्याक जेजू गेलो. थंयसर पियोंक उदक ना, खावंक जेवंक ना, आनी बरी सवलत नात. न्हिदता आसतना थंय कांय कितें म्हणटात कुडीक सुशेग दिवचे तसलो जागो न्ही, ताच्या बदलाक तोपचे तसले फातर आनी रेंव आनी विशेश वत, धग आनी जळारी, मूस असल्या जागो. आनी असल्या जाग्यार जेजू 40 दीस आनी रात करशिता. खाय नासतना पिये नासतना उपवास प्राचीत कर. त्या दाडो तो विशेश रितीन भुकेलो आनी ताणेलो. आनी त्या दाडा तालो ताजे थंय आयलो आनी तो म्हणालो, तुका आतां भूक लागल्या की असले हांगासर असले फातर सगळे खाण कर, तुका आयज जाल्ल्या बरी उंडे कर. मोगाचें न्हू, आमकां येवची ताळणी ह्या संवसारांत कशें म्हणी कर, पयशे कर, कशें म्हणी कर तुका वस्त्रां जोणगे, कशें म्हणी कर तुका बऱ्यांतली बरी वाचां, बऱ्यांतली बरी मोबायलां, तुका लॅपटॉप, टीव्ही, तुका घर आस्त बदीक जायशें कर. मोगाचें न्हू, पळयता आमी थोडी जाण आपणाचे कुडीचे निश्कळपण होगडायतात, पवित्रपण होगडायतात, स्वरतात, लुटतात, फोटी मारतात, दोगो दितात, हेरांक नागयतात. कित्याक ग्रेस्तांक अशें येतात, बरे सवलती जोडूंक अशें येतात. मोगाचें न्हू, त्या वेळार समियान जेजूचीं उतरां आमच्या काळजांत आमी जागी दवरूंक जाय, जिवी दवरूंक जाय. मनीस जियेना केवल उंड्या वरवीं, बगार देवाच्या तोंडांतावन येता त्या हर एका उतरां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें आमकां सासणाच्या देवा सांगात जिवंक आसा. ह्या संवसारांत 4 दिसाच्या खाणा खातीर, 4 दिसांच्या वस्त्रां खातीर, 4 दिसांच्या त्या एक बरें वाची, भांगार, दिरवें, वज्रां तें मेळ्ळी म्हणून मोगाचें आमचें निश्कळपण, आमचें पवित्रपण आमचें होगडावचें नाका. देखून देंवसार बारी बुद्दोवन दुसरी ताळणी हाडून येता. वय दुसरी ताळणी तो कितें म्हणटा, एक उबार जाग्यार तो व्हरून गेलो पवित्र शाराक. थंय शिखराचेर उबे करून तो म्हणालो, तूं देवाचो पूत हय जाल्यार हांगा तावन उडी मार. म्हळ्यार वयर जाग्यार तावन उडी मारता आसतना कितें जाता, लोक सगळो पळयता, सकट चिंता तो मरता म्हणून. मरोना जाल्यार ताका व्हडलें नांव येता, नांव वाडदीक जाता. थोडे जाण मोगाचें व्हडले व्हडले स्टंट करतात. थोड्यांची एक आश नाका जाल्लीं कामां करतात हिरो जावच्या खातीर, हिरोईन जावच्या खातीर. देवाची परिक्षा करतात, व्हडा वेगान वाहन व्हरतात, ह्या नाका जाल्लीं कामां करतात. म्हणटात हांव सांपण पडना, पयशे केले, आस्पदीक केले, व्हडले व्हडले राजकीय फुडारी जातात आनी व्हडले कंपनी करून वारी ग्रेस जातात. ते चिंतात कांय जायना, देवाची हांवें परिक्षा केली. पण मोगाचें पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाची परिक्षा करिनाका. मोगाचें न्हू, देव म्हाका मरण धाडिना, हांव कितलो जाल्यार पियेता, हांव कितें जाल्यार करता, खायय जायना अशें सांगनाका. देखून तिसरी ताळणी देंवसार हाडटा. तो ताका कितें म्हणटा, म्हाका नामास्कार करशी जाल्यार सगळें आस्पदीक तुका दिता. थोडीं जाणां मोगाचें असल्या वंदवण्याक, ताळण्याक, वडण्याक सांपडटात. देंवसाराची पुजा करूंक येतात, माटमंत्र करूंक, जाताका पळोवंक,
बंब्या पुजा करूं मुर्ती पुजा करूंक निजा खऱ्या देवा सोड न्हू हेर देवळांक बंब्या पुजा मुर्ती पुजा करच्या जाग्याक देंवसराची सैतानाची पुजा करच्या जाग्याक वेतात या जाताका सांगता लागीं वेतात या थानी दिल्ले हाण घरांत हाडून दवरतात भावार्थ सांडटात सक्रामेंताची जिवीत सांडटात देवातान पयस सरतात पूण जेजू कशें पळया देंवसराक पयस करता चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकान बरो आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाचें मात्र आराधन कर ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर जेजून देंवसरा धांवडयलो तुवें तुज्या जिवितान देंवसरा धांवडयला गी करेजमाचे दीस प्राचीन असो काळ मोगाचे न्हू आमच्या जिविताची परिक्षा करूंक आनी जर तर देंवसरा धांवडो ना तर आजच स्पश्ट तरान तुज्या मागण्या सांगूंक चल सैताना म्हज्या सरसिलो म्हज्या देवाचें मात्र हांव सेवा करतलो खऱ्या नीज देवाचें मात्र हांव आराधन करतलो मोगाच्या दोळे धांपून आमी मागणें करया बोमकाळा सर्गींच्या बापा हो प्राचीन असो काळ खरेंच मातशे दीस विशेष कृपेचो काळ तुवें आमकां दिलाय बापा आमच्या जिवितांत देंवसरान सैतानान हाडलेले वंदवण्यो ओडण्यो ताळण्यो आमकां समजोवनात बापा जायते फावटी आमी सांबाळल्या जायते फावटी नातू आमी पडल्या जायतीं पातकां आमी आमच्या जिवितांत केल्यात बापा ह्या करेजमाच्या काळार तरी विशेष रितीन उपवास प्राचित मागणें बऱ्यो करण्यो पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी बऱ्या सांता भक्तांचें जिणयेचें वाचप करन बापा चड आनी चड कृपेन ग्रेस्त जावं कृपेन बापा वाडोवंक आमकां तूं फावो कर बापा ह्या वर्सा आमी करचे करेजमाचे सर करण्यो तुका मानताच असले जावं दी पातळ रडोवन जिणी बदलून शुभ वर्तमान सत मानून बापा सासणाच्या जिविताच्या वाटेन चड आनी चड आपुरबायेन फुडें सरचें असलें आमचें जिवीत जावं दी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा कसली त्या सांवा बापा ह्या घडये ती उसारतात त्या सांवांचेर आशिर्वाद घाल बापा तांच्या कुडींत खंयसरी कसली पिडा आसा तर बापा ह्याच घडये जेजूच्या नांवान ती गूण जावं दी बापा बापा ती मानसीक पिडा गूण जावं दी बापा तांकां रातीक बरी न्हीद पडाशी कर बापा तांकां शांती आनी समाधान फावो कर बापा घरांत कुटुंबाच्या सर सांद्या मदें वर्त माया मोग आसा कर बापा एकामेका बोगसून दी एकामेका मानस्ताप आसल्यार बापा सगळो पयस कर व्हडा माया मोगान एकामेकाची सेवा करन जिवन दी बापा समाजेन ती बरी करण्यो ते करून दी बापा तांच्या वेपार वैभटाचेर तांच्या शेता भाटांचेर आशिर्वाद घाल बरें बेळें नाका दी चड आनी चड लाभ आनी मुनाफ आनी समृद्धी फावो कर विशेश जावन ल्हाना भुरग्यांक वाडच्या भुरग्यांक शिकपांत जाणवाय बुदवंत काय उगडाची सकत तांकां दी बापा परिक्षेनी पास कर बापा बरें काम ताका फावो कर बापा दुसऱ्या गांवा वचून आशेंतल्यान ते वेळार वचून पावोन थंय सरी बापा तांचो फुडार नंदन कर आनी विशेष रितीन बापा पवित्र भगवंत तुका मानवची जिणी जिवंक हर एकल्यांक फावो कर बापा हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची तुका नेगारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या काकूत कर आमची परतून आमची भेट जाता पर्यंत देव तुमकां संतोषान आनंदान सोलोन व्हरून दी आमेन.